बरोबर असतात मगजनो कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रम असा आमच्यामध्ये आज परत कोंकणी मायसो एक सक्सेसफुल मनीस आमच्यामध्ये असा आम्ही हर एक हप्त्यांत एक यशस्वी मार्गदर्शक तसे या कोंकणीक घेऊन मुखार सुनू कोंकणींत आपले अचिवमेंट आणि एक रुंद पावलां आमकां मार्गदर्शक दवरून मुखार वेतलो एकलो मनीस आमी विंचता आनी हांगासर हाडटा ताका 5 भासो आमच्या कोंकणीक उपयोग करता तुमकां कळीत आसूंक पुरो ह्या 5 भासांक जावन आनीक 40 आनी 2 डायलेक्ट बोलीन जावन मनशांक विंता आज मंगळूरकार आमच्या मध्ये आसा मंगळूरकार म्हळ्यार काही ल्हानसो मंगळूरकार न्हय मंगळूर ताच्या कडेन आसा या ताचे मंगळूर म्हणल्यार तितल्या विस्तारान ताची व्याप्त आसा आनीक आपणाची यशस्वी मस्तू जण स्वंत उद्योग करून करतात मस्तू जण आपणाचे खंयचे तरी एक बरो उणगेन करतात हे हो मनीस आनी एक आपल्या उद्यम कोणाच्या वट्टूक आसा तो ताच्या यशस्वीक 26 वरां 24/7 आज आमी चॅनलां पळयता पूण ताणें काम करचे चॅनलांत दायजी वर्ल्डांत मार्केटींग मॅनेजर एडवर्टायझींग मॅनेजर जावन काम करता प्रवीण तावरो एक दायजी प्रवीण म्हणून आमी म्हणचे तसलो आसा आज आमच्या मध्ये आसा मंगळूरकार कुलशेकरकार आनी आमच्या मध्ये स्वागत प्रवीण तुका स्वागत देव बरोबर प्रेमान तुका आनीक तूं आयिल्ले एक बरो विशय कित्याक कोताय तुका पळोवन मुस्तू जाणांनी शिकोवंक आसा वय करेक्ट एक सस्टेनेबिलिटी कितें म्हणून पळोवंक आसा सलवणी आनीक विजेत जावचे ते कॉमन पूण एका फिल्डांत कंटिन्युटी रावल्यार तुज्या बरी येदे व्हड जावंक जाता म्हणून शिकचे आसा तुका स्वागत म्हणटा तुज्या विशयांत तुवें ते सांगचे बरें कित्याक म्हळ्यार तूं कुलशेकरांत जल्मल्लोय आनीक कुलशेकराच्या परिसरांत वाडलोय जाल्यार सांग तुजें एज्युकेशन कशें जालें आवय बापाय विशयान सांग म्हजो जल्म कुलशेकरांत जाल्लो 1970 इस्व्यांत फेब्रुवारीच्या 26 तारखेक फेब्रुवारी 26 जाल्लो हांव कुटुंबान 7वो जावन जल्मलो म्हजो बाबाचें नांव एलियास टावरो आनी मम्मीचें नांव एमिलियन टावरो आमी गांवांत मूळ कुलशेखर लागसर सरीपल्ला हेच्या वाटेर कोटीमुरा म्हळ्यार कोरोड मुऱ्यांचो गांव तो म्हज्या लेखनांत बरयला 4 नंबर बस येता 4 नंबर बस येता थंय कोरोड आमी म्हज्या लेखनांत बरयल्लें आसा ते कोरोड मुऱ्यांचो गांव जाल्ल्यान ताका कोटीमुरा नांव आयलां कोटीमुरा खंय गेल्यार मुरू मुस्ता तुळवेन कोटीमुरा म्हळ्यार तूं सोबीत कोटीमुरा म्हळ्यार ट्रान्सलेट केल्यार कुपडी कल्ल पळय कुवा कल्ल म्हणटा दॅट इज नॉट ए तशें वय आमी बाबाक आमी बाबान बाय म्हणचे मायक बाय म्हणचे आमी तशें आमी 7 जाणां भुरगीं 7 जाणां मलगेडे बहीण म्हजें जैन म्हणलें तें दुबय आसा ताच्या न्हवऱ्यान भुरग्यां सांगात दुसरो भाव म्हजो मॅक्सीम म्हणून तें काजार जावन दुबय आसले आतां हांगा आसात तांकां भुरगीं आसा प्रिमल म्हणलें मागीर ताच्या प्रमाण मनोहर म्हणलो भाव ताजे मिसेस दुबय आयली आतां हांगा आतात मागीर अशोक अबुधाबी आसा मागीर एकलो प्रकाश तो कुलशेकरांत आसा मागीर आमी सदांच कुलशेकरांत आसा लास्ट हांव 7वो मागीर ताच्या मदीं एक भयण आसा डोरीन म्हणलें ताका आसा ताचे भुरगे दुबय आसात इंडियन रोड लायन्स ताका लॉरी आनी पुरो आसा तशें आमी 7 जाणां भुरगीं कुलशेकरांत वाडिल्ल्या कुलशेकरांत व्हड जाल्ल्या कुलशेकरांत इगर्जेच्या चटवटिकेन आमी पात्र घेताले हांव तशें ल्हानपण वंदनांतान पयले क्लासींत 7वे क्लासी म्हणसर कुलशेकर सांजुजे प्रायमरी कन्नड मिडियम शिकयल्या तशें कन्नड मिडियम शिकयल्या आतां आमचे इंग्लीश जमा म्हणून कोणी टेस्ट करूंक ना कित्याक आमकां कन्नड कितलें बरें येता म्हणल्यार इम्पॉर्टंट देखून ल्हान आसतना दुबळे काय मसूद आसताले तशें जाल्ल्यान खंय आमकां रेकग्नेशन मेळूना हांवें इस्कॉलांत 7वी क्लास आसतना डायसिस लेवलार कोंकणींत प्रबंध स्पर्धांत पयलें इनाम मारला हय आविलाच्या सांतेराजा प्रबंध महाप्रबंधाक 7वी क्लास आसतना पयलें इनाम मारला ते अजून म्हणजे टिचरांक उडा आसना म्हळ्यार ताका एक हांव जेन्ना आमी दुबळ्यां जाल मारले की तशें भोगप स्टुडंट म्हणल्या उपरांत टिचरीक मागीर तांकां घर भोगता ताच्या उपरांत 8वी तान 10वी म्हणसर हांवें मिलाग्रीस केलो को एज्युकेशन नासलें पयलें फातर वास जाल्लो ते काकी पॅन्ट घालून पॉप्युलर वय ते मागीर आमी PUC तावन डिग्री म्हणसर एलोशियसान गेल्ल्या तशें हांव दिसा काम करता 10वी जाल्या उपरांत हांवें जितलें काम करीचे घराक पावना सगळ्यांक घरचे ल्हान 7 जाणां आसता सगळ्यांक वावूर जायचे तूं 7वो हांव 7वो लास्ट निमाणो
तशें वावर करच्या खातीर हांव पयलें म्हाका आर्टान मस्त कलेन मस्त आसता तशें म्हज्या वडला भावान सांगलें BGM फायन आर्ट्सांत बेलूर ग्राम मामात BGM फायन आर्ट्सांत हांव आर्टाक जॉयन जालो आर्ट शिकोंक वय आर्ट शिकून ताणें उर्बान बरें पळयली 6 म्हयन्यान म्हाका सायमन आर्ट्स कॅपिटनान काम मेळ्ळें वय ते पत्राचेर बरोवचें उडास दवरचो बरो कितें कोताय मोदें तशें केल्यार काम मेळटा वय तशें सकाळीं जावन 8:30 जावन हांव कुलशे करता न्हू कॅपिटन सोलून येतालो म्हणल्यार दिसा 12 रुपया सांबाळ आतांचे पेप्सी गोंचे पयशे 12 रुपया सांबाळ आनी कितें दिसा सांगताना थोड्या मूळ काणी कोणाक वता 12 रुपया सांबाळा खातीर म्हळ्यार हांवें सांजेर कॉलेज वचूंक आहलें थंय ताणा कुलशे करताना हांव मारोडीतान भितरतान देंवन या जयसी करताना भितरतान वचून कपितान पावतलो थंय हांव 8:30 जॉयन जाल्यार 5:30 पासून काम आसतालें सांजे 5:30 नांव न्हू थंय कॉलेजीक येचें आहलें थोडे बटे नांव एलोशेस संजय कॉलेज वय लिना फर्नांडीस आहली म्हणाली बरो उर्बे तरणाटो आमच्या संजय कॉलेजीक जॉयन कर फीस तिथे बांधता म्हणाली म्हजी तशें म्हळ्यार कश्ट आहलें स्टार्टींग 12 रुपया सांबाळ म्हळ्यार म्हयन्याक 300 रुपया जालो ते हप्त्याक सांबाळ मेळचो आहलो 2 वर्सां हांवें काम केलें सोडटाना म्हाका 22 रुपया 50 पयशे सांबाळ PUC सांगता तर मागीर 22 वरां दिसाक जाल्यार तांचो एक आतूर आहली काम शिकलो इमाज मळोवंक शिकलो माती मुड्डोंक शिकलो माती गुड्डोंक शिकलो थोडे कडचे इमाज पळयतना आतां उडास ही इमाज म्हज्या टायमार केल्ली म्हणून केल्ले म्हाका मस्त अवकाश इमाज पेंट करूंक दोळे सोडोवंक थोडे इगर्जीन फायनलां पळयता म्हजो उडास जाता बरयल्ले थोडे उडास ते कुर्साय म्हळ्यार बरयल्ले उडास येता तशें हांवें मागीर केटरिंगाक जॉयन जालो इरोड्स म्हळ्यार केटरिंग आहलें रजेंत हांवें घाललें पास्कांच्या पास्ता दिसा पास्कांच्या पास्ता उपरांत एक प्रोग्राम सुरू काजारां सुरू पयलें एप्रील म्हयन्यान काजारां चड जाता तशें काजारां आदल्या दिसा शेनवारा थंय सायमनाक काम केला सोमारा जावन थंय जॉयन जालो सांगानासता थंय सांगानासता मागीर हांवें सांगलें भावाना म्हाका पयशे देखून हांवें तांची चूक न्ही तांचो सांबाळ ताणें म्हाका मस्तू एकीनपणी प्रामाणीकपणे शिकूंक अवकाश करून दिला आनी डेडिकेशन काल आमी शिकयला आनी ते बरे मनीस बरें आतां जाल्यार म्हजो सर म्हाका मेळटा तो म्हाका म्हणटा प्रवीण तूं इतलो व्हडलो जालोय म्हाका पळोवन खुशी जाता म्हज्या ऑफिसाक कॅबिना मुखार बसताना हांवें म्हणजे सर तुमी हांगा बसा हांव थंय बसता म्हणजे ना एका टायमार हांव थंय बसलो न्ही आतां तशें आनी ते बरे मनीस ताच्या उपरांत हांव मागीर केटरिंगाक जॉयन जालो न्ही तशें केटरिंगाक जॉयन जाताना खाजारांत तुका दिसाक 25 काजारां त्या टायमार खाजारां म्हळ्यार बारीक कश्ट केटरिंगाचें काम केटरिंग प्लेटी पळय केटरिंग बसून नातली आनी हांव दिसाक काम करून नायट कॉलेज घेतालो थोडे रातीक रोसाक बंकर न्ही नायट रोसाक घेतालो म्हळ्यार गरज आसतली आनी एग्जामा टायमार घालंक म्हळ्यार हांव रात सांजेर केटरिंग रोस जावन घरा वचून न्हांवन सकाळीं एग्जाम म्हळ्यार दीस उरली एग्जाम डे आसता नायट आसतात धाकटी एग्जाम व्हडली एग्जाम फायनल डे आसता रातीक फांत्यार 3 वरां वाचूंक बसचें सकाळीं 9 तावन 12 म्हणसर एग्जामा येचें 12:30 टाय घालून बेंदूर लागायचें 3:30 फंक्शन जालें घरा वचून न्हांवन सांजेर परतून रोस एटेंड करचें रातीक परतून तशी परिस्थिती तशी जाली की म्हळ्यार शिक्षक म्हजो दिन असो एक दीस हांवें वेस्ट करूं ना 10वी जाला पण आज म्हणून सरी आतां हांव म्हणजे 30 वर्सां एक्सपिरियन्स जालें 19 वर्सां म्हजी 10वी जाली आज म्हाका 46 जाली आज बर्थडे आज न्ही आज 50 वर्सां तशें म्हणटाना 30 वर्सांचे एक्सपिरियन्स मस्तू शिकलो हांव तशें थोडे पटे म्हळ्यार तशें कश्ट करून शिकिल्ल्यान थंय हांव कॉलेज जाल्ल्यान हांव गल्फाक गेलो एक ब्रेक कोंकणी भाशेंतले कितें कार्यक्रम आमच्या सांगता आसा प्रवीण तावरो तुमी येदोळ तुमकां कळ्ळें आसतलें प्रवीण तावरो कितें आमी आज पळयता तो न्हय कितें आमी न्हय म्हणटा तो वय हे ताचे मल्टिपल व्यक्तित्व आसा आनी ताणें काडले कश्ट आसात आमी सुमार उलयले राव आमच्या सांगता पळय V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले केत्रां एक ब्रेक काडया स्वागत मोगोजन कोंकणी भाशेंतली नकेत्र ह्या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये आसा प्रवीण तावरो एक यशस्वी
आपल्या जिविताचो एक एक्झिक्युटिव्ह जावन CEO या एक्झिक्युटिव्ह या तुका PRO या मार्केटिंग मॅनेजर अशें जावचें जाल्यार मुस्त जाणा भुरग्यांक आज सगळ्यांनी टाय बांदून सेंट मारून बरे पॉलिश शू घालून वचोंक मोर आसा बट ताका कॅलिबर कितलें जायचें क्रेडिबिलिटी कितली जायची काही व्हडले काही हांव म्हज्या आवय बापायच्या गुस्तार MBA म्हणसर करता ताच्या उपरांत करता नो 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 आतां आमचें पुरो लायफ MBA स्टार्ट जालें न्हय आमी ते MBA सब्जेक्ट जावचे तितले आमचे कडेन आसा करेक्ट कित्याक म्हळ्यार आमी मार्क तेणे दडोन 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 वयर आयल्या तूं गल्फाक वचून हांगा तो इतले कश्ट आनी गल्फाक वचून तुजें लायफ तुवें स्टार्ट केलें कशें गल्फाक स्टार्ट केलें ताच्या काही पहिले रेमांड हांवें सांगलें पळय तुका सायमन काम करनाला पळय 8 वर्सां ते हांव डेडिकेशनान शिकलो आनी कितले प्रामाणीकपणान काम करचें इतलेच घंटे काम 5:30 काम करचें तें हांव शिकलो ताच्या उपरांत थंय शिकिल्लें काम म्हाका उडपी गीता मंदिरांत पत्रार भगवद्गीते श्लोक बरोवचे एक अवकाश आर्टिस्ट महाराजा मार्बल्स कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळें म्हाका ती उर्बा मेळ्ळी म्हाका एक 3-3.5 अक्षरां बरोवचे अवकाश मेळ्ळो भगवद्गीता श्लोक बरोवचे अवकाश मेळ्लो ते म्हणजे बाग म्हाका उडपी गीता मंदिर येताना बघता मुझे ल्हान देणगी आसा भगवद्गीता संस्कृत श्लोक बरयले ते म्हाका इतलो बरो ताचो माया म्हाका पळयताना मातसो त्या भगवद्गीता आमी हाका गेल्यार खंय वता इस्रायल गेल्यार थंय कोंकणीन आमच्या बापा बरयला कन्नडान आमच्या बापा बरयला पळय इलेक्शन आमकां आयो तशेंच हे एक वय आनी म्हळ्यार म्हज्या घरा तिनूय धर्माचे बूक आसात भगवद्गीता आसा कुरान आसा म्हज्या लायब्ररीन 800 बूक आसा वय थंय हांव शिकिल्लें जाल्ल्यान म्हाका तें एक उर्बा अजुनूय म्हजे कडेन हांव गल्फा गेलो गल्फांत कशें जालें गल्फांत हांव गेलो पयलें इंडस्ट्री गेलो हांव एक्चुअली हांव हांगा केटरिंगांत आसल्यान हॉस्पिटॅलिटी म्हाका बारीक सेवा करची उर्बा पयशे म्हणनी एक लोकांक मेळची लोकांक सेवा करची ल्हान गरजो व्हडली गरजो ती सेवाच तशें हांव केटरिंगांत आनी सेवा करून आसलो न्हय ती म्हाका गल्फांत हॉटेल इंडस्ट्रीन काम मेळ्ळें डायरेक्ट कॅप्टनाचें जॉब मेळ्ळें हॉटेल फ्रंटियर इंडियन रेस्टॉरंट म्हणून आहलें तशें थंय काम केलें 1.5 वर्स पासून काम केलें एक राती बरें काम चलतालें राती दुसरे दिसा पार्टी जाता दुसरे दिसा सकाळीं ईदा टायमार हॉटेल गॅस लीक जावन पण फुटलें हय ब्लास्ट जालें तो मार्गार वेहिकलान कांय नातिल्ली कोणाक मोरूं ना कोणाक डॅमेज आनी कांय आमी रुमांत आसले आमी चावी काडून वचून हॉटेल सोदता हॉटेलाच्या फाटला बागिलतना सोदचें गे तशें थंय जाल्ली फस्ट म्हजें हें आनी थंय काम करनासतना हांवें मागीर हॉटेलांत आमकां बंद पडलें म्हळ्यार आमकां जेवंक हॉटेलांत खावंक जाय आसलें हॉटेलां सील केली पुलिसांनी तशें फ्री दितात न्हय मागीर 1 म्हयनो पळयलें मागीर तांणी जेवण बंद ताकाय बी घालें मागीर जेवणाक कश्ट जालें दितालो गल्फाच्या विशयान गोत्ता आल्ल्यांक अच्छा सांगता या एक्झॅक्ट गोत्त कश्ट जालें म्हळ्यार अशें की लास्ट जेवणाक 1 रुपया दिरामे नातलो पण मागच्या बाजार वचून पयशे ना आनी त्या टायमार पयशे 97 घेता जाल्यार पयशे एक्सपेन्सिव्ह पुरा फोनाक आनी पुरा ताच्या उपरांत घालें जाल्यार आमी 4-5 जाण उरले आमी हॉटेलाक येचे आहले 1 दिराम घालून घेवन 5 पराठा घालून घेवन एकच गाडी काडूनचे आहले तशें 5-6 दीस पळयले सो थंयसर हॉटेलाक सिक्रेट काडले आनी हॉटेल च्या बंद केलें मागीर बंद केलें वय मागीर कालां गेलें म्हळ्यार आमी राती काल खाते भूक लागून जमल्यार राती लेट न्हिदचे 3 वरां न्हिदचे सकाळीं 3 वरां उठचे परा उठल्यार भूक लागता त्या म्हळ्यार जेवणाचो टायम तुमी अवॉयड करचो जाल्यार भूक लागता 3 दीस 4 दीस पळय भुकेन मागीर कश्ट जालें वत पट मागीर एक दीस सोडया जालें बंद करया मागीर सांगलें आमी सोडून चलता सोडून आयल्यार गांवाक आयलो सो म्हयने बॅन पडले गांवाक आयल्यार घाल म्हणजे केटरिंग बाप ते सोडून नातलें न्हय हांवें गांवाक आयल्या दिसा सकाळीं एअरपोर्टान देवलो सांजेर फोन केलो केटरिंगाक गांवा पावलो सांजे रोस ये म्हणलो तशें 6 म्हयने केटरिंगान काम केलें शेजारी केटरिंग स्टार प्रकाश केटरिंग म्हणटा आनी काम करूंक तुका उर्बा तांणी केदाळे म्हणचे केटरिंगारांनी प्रवीण केदाळे आयल्यार आमचे बसता केदाळे म्हणून तशें केटरिंगान 6 म्हयने काम केलें म्हणजे बॅन मुक्त जालें न्हय परतून दुबय विजिटर केलो मेजून 18 दिसांनी परतून हॉस्पिटलांत काम मेळ्ळें
ते म्हणजे Hospitality हॉस्पिटल हॉस्पिटल ते केटरिंग इंडस्ट्री प्लस हॉस्पिटल फ्रंट ऑफिस मॅनेजमेंट ते इतल्या बरें जातालें म्हळ्यार व्हडले व्हडले VIP गेस्ट आनी मेळटाना फिल्म स्टार ते पर मेळटाना लायफ स्टायल चेंज you studied the mannerism कशें तांकां सर्वीस कर तांकां मेळचें तांकां हॉस्पिटल ओपन पावोवचें इवन ल्हानशें एक रिपोर्टा खातीर एका मनशाक एकडे बसोवन ताका पांयार हांवें ताण दिवचें पुरे टेबलान तुवें थंयचें हांवें ताण दिवचें ताका इतली खुशी जाताली की म्हळ्यार एका मनशान ह्या मनशान सांगलें पुरो कामां जाता म्हळ्यार तो हांसो पळोवच्या खातीर तूं तितलें काम करतलो म्हाका म्हळ्यार एक मनीस ताणें कित्याक कश्टाचें पाप तो एक भलायकी निमते आयला सो ताणें पुरो डॉक्टरांच्या वळखना किचन डिपार्टमेंटा वचून हांवें ताचे फायल वचून त्या मनशा कडेन डिपार्टमेंटा वचून त्या मनशाची फायल फायल बरो अर्ध घंटा रिपोर्टान पुरो रेडी जाता एम्प्लॉय हॉस्पिटलान एम्प्लॉय जावन आसलो फ्रंट ऑफिस पळयतालो इतले खुशी जाताले सेवा पळोवन इतली खुशी जाली की थंय तुमचें कल्चरल लायफ कशें आसलें कल्चरल लायफ थंय दायजी दुबाय म्हणून सुरू जालें हांव कोंकणी पत्रांनी बरयतालो ना तशें डायन डेस कोंकणी पत्रांनी बरयतालो कोण प्रवीण तार कुलशेखरान बरयतालो पयलो बरयतालो पूण कोणे वळखी ल्हान बरोवन चालला कोणी कळनातले मागीर सडन काय म्हणून जाता बरोवंक जायना बरयतालो मस्त आशा आतां अजुनूय लेखनां बरयता ते अवेरनेस लेखन बरयता पुरो आस्ते विशयान बरयला फेसबुक कशें हें करतात डोंगी करतात कशें फेक करतात त्या विशयान अवेरनेस मस्त बरोवन आसा आदल्या हप्त्यान प्रेझेन्स इन ब्लेसिंग ओनली बरयलें केटरिंगाक पाप तांकां आनी खासारां जाता तांकां पेमेंट दिनात एका वर्गाच्या लोकांक म्हळ्यार कामाक काम करयतात तांकां पेमेंट कित्याक दिनात म्हळ्यार खासार गद्दाळ्यान करतात ताचे तांच्या फाटल्यान वावर घेताले म्हाका सगळ्यांक वळख आहा न्हय तांकां तांचे हांवूय आयला म्हाका काजारा घाल्ले फोटो घाल्ल्याचे पयशे येवना कळ्ळें न्हय हांवें तशें पळयलां कित्याक म्हळ्यार हांवें 25 काजारां वयल्या लोकांनी पयशेच दिवना काजारा फोटो घाल्ले पूण ते पयशे हांवें भरती करून दिवचे भरती करून दिवचे ती गजाल तशें ती आनी एक गजाल ती जावचे अपसेट डावनात लायफांत आसतात तशें म्हणून हांव मागीर डायन दिसा जेपटायलो प्रवीण तवरो म्हणून आयकलां हांवें बरयताय मस्त कित्याक दोन जाण दायजी दुबाय भरती केलें थंय टर्नींग पॉयंट जालें थंय दायजी दुबाय भरती जाल्या उपरांत तांचे आमचे एक्टिवनेस पळोवन मागीर म्हाका फ्रांसीस फर्नांड कासियान ड्रामा तूं बरो एक्टीव आसा कित्याक ड्रामान तसं म्हाका मतलबी संवसार ताणें सांगचे स्टायलीर तूं सांग तुका ड्रामा धाकट करता ताणें हांवें स्पीड बरो मनीस मात कालजांत इतलो हंबल मनीस तो म्हणलो प्रमाणे आमचे आनी आमचें डेडिकेशन राती 8 वरां प्रॅक्टीस येत आनी राती कितली लेट जाताले पूण प्रॉब्लेम पावयताले मनीस तशें हांवें मतलबी संवसार ड्रामा ऑर्गनायझींग दुबाय आनी शारजांत 2 एक्टींग केलें मतलबी संवसार दुबलास रोल एका सिटी खातीर एक 15 सीट दिना म्हणची हांवें दुबलो म्हणजे तर भुरग्यांक शिकचे नाका म्हणजे भुरग्यांनी गव्हर्मेंट इस्कॉला घाल म्हणचे तर शर्मा वर्मा तुमी सांगचे न्हय म्हणून ते एक ल्हान डायलॉग तो लोकांची विसला पळोवना डायलॉग रावयलो नेक्स्ट डायलॉग आयकायचे न्हय डायलॉग रावयलो देखून पंच दिवचे पंच डायलॉग रावयचे बरें लोकांक विसले मारता नेक्स्ट डायलॉग कळना न्हय देखून मागीर लोकांक परतून आवाज सुरू केला तशें थंयच्यान मागीर कोंकणी तूं एक्टिविटी मस्त जालें हांव डायन आनी बरें एक्ट करताले डायन आनी वॉल्टर आनी ते दायजी दुबाय सुरू केला कोंकणीचे अवेरनेस बदलले ते दुबाय पयलें कशें आसलें म्हळ्यार इंग्लिशान चलतालें बरें कार्य दायजी दुबाय सुरू जाला पण कोंकणीचो इतलो मोग वाडलो की सगळो कोंकणीच मालवलो कोंकणीचा विशय तशें आमचे कितले प्रोग्राम एन्युअल डे आनी कोंकणींच चलताले आनी दुबळ्या ल्हानाक येवंक अवकाश आसलो व्हडल्या सूट घालून हेजे अवकाश नासलो ल्हानाक येवंक अवकाश आसलो तशें म्हाकाय सोदून ल्हानशे रुमांत रावतलो म्हाकाय सोदून आयला ती तशें हांव जॉयन जालो ताच्या उपरांत दायजी दुबाय वेबसायट सुरू जाली अल्टे म्हणलो म्हाजे फोटो आनी काडटात तशें म्हणून तांच्या ग्रुपाक हांव फोटो काडटालो ताका टायप करून दितालो तशें ताची कोंकणी भाशेंत ताणें सावर टायप करून दितालो तशी गजाल वाडोवन वाडोवन कोंकणी दायजी दुबायन मस्त हें वावर जालो थंयच्यान मागीर भायर येना तांचे पुरा भायर येना मास्कात थंय पुरो कोंकणीचो वावर वाडोवन गेलो वय ते एक म्हाका प्लस पॉयंट म्हणून येता दायजी दुबाय जाल्ल्यान मागीर थंयच हांव न्हू दुबाय एका 8 वर्सां 10 वर्सां काम केलें 97 2005 म्हणसर 96 हांव न्हू 2005 म्हणसर दुबाय आसलो मागीर हांव गांवाक आयलो गांवाक अवघर वय अवघर देखून ऑल्टी म्हणलो गांवाक कसो येता न्ही रे आमच्या गांवच्या ऑफिसाक एक तूं हें काम करता की म्हणून तशें हांवें म्हळ्यार काम आनी सोडून येवन गांवांत गेलें तो निर्धारा विशयान म्हाका सांग मस्त जाण त्या प्रायाचेर गल्फ सोडून रावचे जाल्यार तूं हांगा जाल्यार केदें व्हडलें तुका ऑफर दी आतां हांव म्हजें चलो जाल्यार 2010 म्हणसर पासपोर्टूच करूं ना गल्फाक पडलो वचोंकूच ना
हांव हांगाच तुमकां ते निर्धारक आनी कशें म्हळ्यार आतां मुस्तू जाणांचे क्रॉस रोडार आसा जाल्यार आमी ब्रेक काडून घेया मागीर ते कोंकणी भाशेंतले लेखित ह्या कार्यक्रमांत आसा आमच्या मदीं आसा प्रवीण तावरो एक आपणाचें लायफ कशें आनी आज शायनींग जावन आमच्या मदें कसो आसा म्हणल्या विशय आसा हांव एका जंक्शनाक घेवन रावला तो राव आमचे सांगता पळय V4 न्यूज कोंकणी भाशेंतले लेखित एक ब्रेक काडून घेता स्वागत मगोचें कोंकणी भाशेंतले लेखित ह्या कार्यक्रमांत आसा आमच्या मदें आसा प्रवीण तावरो दैजी वर्ल्डाचो मार्केटिंग मॅनेजर आनीक तितलें मात न्हय तो ताच्या प्रोफेशनांत थंय आसा जाल्यार ताच्या जिवितांत ताचें जिवीत एक विचित्र एक स्ट्रक्चर तें ल्हानतावन आज मुसर एक विचित्र स्ट्रक्चर प्रवीण सांग वायटीन दिल्ले ऑफर तितल्या धैर्यान एक्सेप्ट करूं कशें जालें तुका कित्याक म्हळ्यार गल्फांत काम सोडून गांवांत येवन रावतले बारी अनिवार्य जाल्यार मात रावता सोडल्यार तुजे बरी सोडून येवन हांगा करूंक जाता म्हणटले कोणी बारी रायार हांवें पळयल्लें होय म्हणजे एक रेमांड म्हाका एक आशा आहली म्हणजे खासदार जावचे पयलीं घर जायचें म्हणून घर जाय जाल्यार त्या ल्हानशा सांबाळान घर जाय घर म्हळ्यार आवय बापायच्या सांगता घर घी म्हणजे एक स्वंत घर जायचें वय वय आमच्या आतां हाडलें हाडें वय पयलीं आमचें स्वंत घर आसलें ते ल्हान जालें मागीर आमी बड्याच्या घराक आयल्या 10 वर्सां बड्याच्या घरांत आसल्या ताच्या उपरांत सगळें कुटां मोडलें जाताना घर जायचें म्हणलें सगळें म्हणजे फॅमिलीन ते पयलें घर केलां हांव निमाणो जावन पयलें घर केलां हांवें पण म्हाका एक चॅलेंज जाल्लें पयलें काम अशें उलयतून वय तशें म्हाका एक या चॅलेंज जाल्लें घर करचें देखून ह्या सांबाळांत हॉस्पिटलांत मस्तू सांबाळ नातो त्या टायमार मस्तू नातलो मागीर हांव खाला करतलो म्हणल्यार हॉस्पिटलांत सकाळीं 8 तावन हांव ड्युटी करना फ्रंटा बेस हांवें सांगिल्लें बरें रातीक 9 तावन वय राती 9 तावन 3 रुपया डिस्काउंट पार्ट टायम करतलो डिस्काउंट खालें काम डिस्काउंट 12 अटेंडर जा म्हाका हॉटेल इंडस्ट्री बारटेंडर एक ते सायक्लोन बार आसलें ते गांवांत आमचो ऑलवीन पायस म्हणून एकलो आमचो फ्रेंड आहलो तो बार ते ब्रांक तो बारांत मॅनेजर जावन आहलो हेड ताणें म्हळ्यार कामाक येता जायत पूण सांजेर एक 200-300 दिराम दिताना एक टिप्स आनी मेळटाले बट भुरगेपण आनी तशें हांव रातीक सकाळीं 8 तावन 8 हॉस्पिटलांत ड्युटी करना रातीक 9 तावन फांत्यार 3 वरां वचून डिस्काउंट पार्ट टायम करना 3:30 कोच 4 वरां न्हिदचे 3:30 तांचे कोच येता 4 वरां न्हिदचे 7 वरां उठचे 7:30 परतून नावून हॉस्पिटल येचे परतून न्हीद पावताली पावनातली पुरो जाताली बट एज तशी आहली आनी एक उर्बा आहली आनी घराक घर बांदीचें म्हणलें तें सपन हांवें एक घर बांदून जालें कितल्या वर्सां तें केलें तुवें हांव एज ऑफ 30 हांवें कितल्या वर्सां भितर केलें डिस्काउंट 2 वर्सां काम केलें तशें इल्लें डिस्काउंट ताणें बरें ताणें म्हाका बरें ऑफर दिलें बरें घर पळयतलो ऑलवेन पायस ताणें म्हाका ऑफर दिल्लें आमचो गांवचो म्हणल्यार कश्ट करता आनी हांव डेडिकेट म्हळ्यार ऑनेस्टली आहलें आज म्हाका पयशे आनी तांचे बरें आज म्हाका टेंशन येतलें म्हाका काम करचें उरबा आवय आनी म्हाका घरान सोडटालें रातीक आनी जेवण दितालें घट्ट तें बरें आहलें मागीर ताच्या उपरांत हांवें काम सोडचें प्लॅन केलो वाळटीक सांगलें गांवांत आमचें ऑफिस आसा मार्केटींग करताय की तुका इतलें कमिशन दिता आनी इतलें सांबाळ दिता देखून हांवें म्हाका हें फिल्ड नवें कित्याक म्हळ्यार हॉस्पिटलांचें केलां पयशे काणकोण सर्वीस करता सो उदळ वचून फ्री सर्वीस म्हयने चाकरी सांबाळ करण्याची आनी हे म्हयने चाकरी सगळ्यांक सांबाळ करचें हें काम तशें हांवें जायत म्हणून सांगलें जायत केला उपरांत खोडयाळां लोकां मेळाचे कसले बिझनेस दिवचे कसले सर्वीस दिता तें सांगाचें 1 to 1 वय आनी काला हाडल्यार हांवें सांगान वाळटीक दिवचे ताणें घालचें पेज डिजायन पयलीं तोच डिजायन करतलो तशें मागीर हांवें घालें गेलें मोजेड गेला पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसता तुका खबर आसा हांव खंय गेला पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आनी म्हाका कामाक टप्पा जायचे आतां तुवें पळयलें तुजें उलोवन आसतना एक ओबिच्युरी आयली तें करेक्शन धाडलें वय म्हाका डेडिकेशन जायचें कमिटमेंट आनी डेडिकेशन आसल्यार तूं लायफान सक्सेस हांवें देखून कालें गेलें ऑनलायन युट्यूबार पॉझिटिव्ह टॉक आयकोवचें म्हाका बारीक खुशी हांव नेगेटीव मारूं नये आतां जाल्यार कोरोना हांव मेळना पॉझिटिव्ह घेतलो आसचें बिंदास आसचें हांवें तशें युट्यूबाचेर पॉझिटिव्ह टॉक मेळटा गुरूचे व्हडले व्हडले टॉक्स आसतात हाऊ टू कम आउट लायफ म्हणजे कशें लीड केलें लायफ टॉक्स मेळटा ते खाणान बस आयकोवचें कशें जायचें कळ्ळें पुरा शिक्षकाक एक हिंट उडास दवरचो पडटा न्ही आसली फॅसिलिटीज वय यूज करीचे आनी ते इतले पॉझिटिव्ह टॉक्स लायफान आपलें खंयचे ल्हान जावंक ना खंयचें काम जावन करीचें तूं म्हणजे आतां ऑफिसाक गेलें आतां हांव तुका च्या दिता उदक दिता
पूण म्हज्या मतीन हांव मॅनेजर म्हणलें म्हणून हय, that is it. पूण म्हाका सेवा दिवंक आतां आसा वय. आतां हांव केटरिंगान कोणी आयल्यार वेटर नंबर लावन वाडोवंक येता हय, हा. तशें म्हण म्हजें ल्हानपण न्ही तें वय. पूण तांकां बार कशी केन्ना दानी बत्तर तुंबदार तर म्हणचे म्हाका आनी सड्ड वाडचे तशें ताणें म्हळ्यार म्हजो पयलें काम केलें म्हणजे आतां सुपरवायझर जालें हीर बारोड आनी हीर केटरिंग हीर उंतुंडांड तांचे वांगडा तो खंय आल्यार म्हाका एक जेवण ते दवरतात तुजो धनी सायमन एंड कोकाले म्हणटा वचना हांवें तो. बरोबर आतां जाल्यार म्हणटा प्रवीण बरोबर केदारला जाल्यार म्हाका सपोर्ट ते तशें थंय हांवें त्या केदार सर तुमी दिल्ल्या त्या बुधबाळेन तुमी दिल्ल्या डेडिकेशनांत कमिटमेंटांत हांव इतलें अचीव केलां हांवें केदार सांबाळ हांवें पळोवना केदार सांबाळ धाकटो दुसरो विशय पूण ताणें दिल्लें सोंसणीकाय काम ते केल्लें आपलें त्या दाळा काम तेंचें कशें एका युवकांनी आपण ते लाईफ कशें स्टार्ट करूं जाय आज MBA करून मागीर जॉब करता म्हणटात तूं काल म्हणटा काम करून मागीर MBA हांव म्हजें शिकपा सांगा म्हजे दिनीत एक दीस वेस्ट करून हांवें दीस वेस्ट हांवें सांगलें गांवांतान गल्फांतान आयलो रे त्या सांजेर येवन हांवें केटरिंगान काम केलां म्हळ्यार दीस म्हजो वेस्ट जावं ना घरा बसून नजो मायंड वेस्ट एम्प्टी मायंड डेविल्स मायंड म्हणटा तशें जावं नजो एक्टीव आसता तूं केदारले पळय रे म्हण हांव आफून आसता तुवें म्हाका आतां 15 वर्सां पयलें पळयलें कसो प्रवीण तो स्वता आसलो तूं बिशप हावसाक प्रेस मीट येताना तो आयलो दायजीचो प्रवीण आयलो तुवें नांव दवरलें तुवें दायजी प्रवीण थोडे पोटे हांव येवन आसा थोडे प्रोग्राम स्टार्ट जाना तो कोत्ता की थोडे भूमी पुजेक फातर घालता न्ही फाटी पळोवन चाल प्रवीण आयलो म्हण आयला समाधान तशें हांवें तशें रिलेशन दवरलां आनी हांव काल म्हणटा पॉझिटिव्ह मेथड कांय वाचून आनी पुरा जाता इतले मनशाचे पॉझिटिव्ह उलयता ताच्या खातीर काम करता वय आनी हांव धैर्य दिता खंयच्या विशयान ते आनी कमिटमेंट आनी डेडिकेशन आला लायफान तूं सक्सेस हांवें देखून म्हणचे आतांच्या भुरग्यांक म्हणचे हांवें एक आतां 15 वर्सां पयलें हांव ह्या फिल्डाक नवतालो थंय मस्त शिकला डेडिकेशन ड्रेस सेन्स ते पळयलो तो आतां हांव जालो ड्रेस सेन्स मेंटेन करता म्हाका म्हणटा तूं खाजार आयला म्हणटा पूण मुखल्या मनशाक मेळटाना व्हडले व्हडले दनयाक कोडयालच्या व्हडले व्हडले बिल्डरांक मेळटाना दनयाक मेळटाना थंयच्या ऑफिसान त्यो कशें हायजिनीक जावन आसा क्लीन जायचे तुवें मुखल्या मनशाक पळयताना शिकलोय की या न्ही म्हणजे जिनी आयल्या उपरांत मस्त शिकलो प्रेझेंटेशन पावसान जाल्यार बिस्ताम चप्पल घालायचे न्ही कळ्ळें न्ही तुवें डेजिग्नेशन तें सांबाळचें पडटा तुजें पोजिशनार तूं सांबाळचें पडटा ते तुका कला म्हळ्यार तूं एक म्हळ्यार आतां मनीस चिल्लर तो ल्हान गाडयेर आयल्यार ताणें चिल्लर करचें मनशाक त्या मनशाक स्टँडर्ड तूं वाडल्या उपरांत तुजें मोत वाडल्या उपरांत तुजें बिझनस वाडला त्या ताका तुवें वाडाचें म्हळ्यार तुवें म्हणचें घरांत भायर सरतना तूं खंय येताय म्हणलें आलोचन कर तुवें ताच्या खातीर ड्रेस कर तुजें परफेक्शन कोणाक मेळटे त्या मनशाची चिंता आपल्या मतीन दवरचें कोणाक मेळटा तो मनीस कसो त्या मनशाचे तो उठलो तो न्ही ताका मेळटाना तुजें काय तुजी कॅपॅसिटी चप्पल घालून गेल्यार देखून तुवें सीसीटीव्हीचेर पहिल्यांदा पळयता भायर पळयता आनी तुवें भायर पळय बसतना ताच्या सिक्रेट थोडे पुरा भायर बसतना तुवें पेपर वाचतना तुवें जाणार पूण वट्रासी खंयचे पेपर मोबायलार गेलचे न्ही एक बरें पेपर वाचचें ताका वो मनीस हो बरें मनशाक स्टँडर्डायझेशन कळटा ते ल्हान ल्हान विशय सामके म्हळ्यार तुज्या पॉझिटिव्ह त्या मनशाक तुजे वयर गावराव येवन तुका भितर आपोवचे बरें जायचें नंतर तो बायला भितर सीसी कॅमेरा पळोवन आनी टायम दिवचे टायम दिवचे पयलीं 5 मिनटां पयलीं फागुल्यार ताका खुशी टायमार आसा आनी दिल्ली कामां टायमार तुवें मुख दिल्यार आपल्याक तुका खंत आसना आतां हांवें कितली ओबिचरी घालता रातीक म्हजो कॉलां येतात म्हाका इंग्लंडाचे कॉलां येतात पयलें हांव घाल सोडटा कळ्ळें न्ही तशें तुजें काम तूं पक्का करता अवकाश कर येवन वचो आनी तुवें हांवें तुका तेन्ना म्हळें न्ही तुज्या कामाचेर तुका मोग आसाचें आतां हांव म्हज्या कामाचेर एन्जॉय करता म्हणजे लायफ आहा आपलें म्हजें जॉब हांव एन्जॉय करता आनी म्हजो बॉस मस्त सपोर्ट फ्री सोडला प्रवीण काला करता नाका खूब धैर्य आसा म्हयन्या जाग्यार हांव करता तशें तूं जॉबाचेर तुज्या जिल्ल्या तुवें मिसांवाचेर तुका तुजेर मोग आसाचें तूं कालें करताय कितें दिता आनी तूं उरलें वटा संबंद वळयतना तुवें बऱ्यान आसाचें आतां तूं हांव तूं पत्रकार जालो हांवें तुजेर राग कित्याक एंड ऑफ द डे वी आर फ्रेंड्स हांवें तुज्या सगळ्याक देवान ताचो दीस पडतो ग्रास दिला तशें म्हणटा तुवें राग करून कांय करूं ना न्ही हांवें 15 वर्सांनी पळयलां हांव गाडयेर गेलें म्हणटा ना थोड्यान व्हडले म्हणजे व्हडलो जावन जाला अरे हांवें काम कर न्हू हांवें तें अचीव केलां जाल्यार मुखल्या मनशाक काला बेजार न्ही तुवें म्हजे संतोश वाटयता कळ्ळें न्ही देखून हांवें म्हणचें रेमंड डेडिकेशन आनी परफेक्शन तुजें आसाचें तुवें टायम मेंटेनन्स तुवें वेळार पावपाचें एका फंक्शनाक तुका आपयलें तुवें वेळार पावपाचें एका तुवें सांगलें म्हणलें तुका हांव खंयच्या हांव थोड्या फंक्शनाक म्हाका मस्त एटेंडन्स आसता इन्विटेशन मस्त आसता
दिसता राती 5 गजार असले असा पण 5 गजार अटेंड जाता इल्लो तरी वेळ तरी 15 मिनिटं 20 मिनिटं जाता मनशा दाखवून आद सेकंड देऊन येता किती आम्हाला तसं नाही त्याने कितें करा लोकांना भरती करचे आवाज मोगा ना पहिला सो टायम कोडयाळ लाखभर लोक आसा होय ताणी आपोवचे 500 जाणां परंतु म्हाका काय मिसला म्हणटाना हांवें मोग दोन पावपाचे रातीक संजे 7 वरां सुरू केल्यार आपले 11:30 बसोन 5 वरां मेळ नेता तांकां अटेंड ते कितें म्हळ्यार ताणें मोगा ना पयला देखून ते टायम सेन्स दवरीचे आणि आमच्या फंक्शनाला लोक येना म्हणून सांगितल्यार आमी गेल्यार मात तशें बाटर सिस्टम म्हणजे आता म्हाका लोक मानता कितें हांव सगळ्यात उलयता म्हाका राग म्हणलो ना कोणाक तुवें पळयला केदाळ उलय तूं रातीक उलय तसोच उलयता सकाळी उलय तसोच उलयता म्हळ्यार तुवें कामांत तुजेर मोग घाला कामाचेर तुका अरे काल आतांच्या भुरग्यांक म्हळ्यार आजूच शिकून फाल्यांत म्हाका व्हडलें काम मेळाचे व्हडलो सामको पयलेच दितीचे हांव 3 महिने उपरांत जॉयन जाता आनी मेळनातल्यार असाय येता वय अनरेस्ट जाता वय तशें जावन वचो कित्याक म्हळ्यार तुका कितलें काम म्हळ्यार इस्कलान शिकचें की प्रॅक्टिकली जानवाय करच इस्कलान तुका बेसीक पुरो दिता फॅमिलीचे कशे सपोर्ट जाय फॅमिली वय कित्याक यू आर 24/7 वय वय म्हळ्यार म्हजी मिसेस रेनिटा म्हणले ते नर्सिंग फिल्डात जाले आतां ते लेक्चरर आतेना कॉलेजान फादर मला सद्दां आसले पयले लेक्चरर जावन आतां तूं आतेनात आसा नर्सिंग आसा बरें एमसी आनी प्रकार एमसी करता आनी वी आर फ्रेंडली सुबिता वय आमी वी आर शी इज रियली अप्रोचेबल ताका हांव कोंकणीत आनी पुरो बरोवन दिता ताची बोलोवची भास आनी ताका बसोन म्हळें तुजी कोंकणी भास बरी आसा कोणें तुका बरोवन दिवचें जाल्यार म्हणचें हांव म्हणचें म्हजे प्रॅक्टीस करून वचोंक पयलें कशें सांगच्या पयलें सांगाचें वय न्ही कित्याक म्हळ्यार लोकांनी कोडी करच्या पयलें बरें हाळे तूं 90% बरें उलयल्यार लोक बरें कान घेना 10% वाय केल्ले मिस्टेक म्हणल्यार लोकांक वय देखून आमचो मनीस नेगेटिव्ह सोड इंट्रस्ट करना पॉझिटिव्ह विशय उलोवंक दवरना ते 15 वर्सां बरें काम केल्यार एका ल्हान विशयाक तुका ते चुकीदार करचें म्हणटा ल्हान विशय ते आमी नेगेटिव्ह सोड इंट्रस्ट करना चरको एक आसा इथन रफायल तो म्हजे बरी ताका इथन रफायल टावर वय इथन मला स्ट्रॉंग म्हणून बरे भाशेन ताका आनी तो इज अ गुड आर्टिस्ट वायलीन खेळटा आनी आर्टिस्ट म्हजे बरे सोडयता पाद्रा कुलशेकाच्या पाद्रा म्हाका सोडोवन दिला उर्बा आसा उर्बा हांवें ताका मनशे तूं म्हजे विक्टर मचादा ताच्या बर्थडे गिफ्ट दिला वय उर्बा आसा देखून म्हळ्यार हांवें सांगलें लायफान तूं शिक हांव आसा सपोर्ट म्हळ्यार म्हज्या टायमार हांव एकलोच कश्ट आसला तुवें तशें तुवें शिकाचें एक वयर दीस एक तुका हांव एक दीस स्टेजीर बसयता म्हळ्यार पोव धरून जायचें न्ही वॉटर डायरेक्टर सगळ्यांच्या भुरग्यांक अवकाश ना न्ही तूं आतां म्हाका सांग रेकमेंडेशन म्हणलो एक शब्द आतांच्या दिसांनी वस्तू कडेन वर्क जाता आमच्या भुरग्यांक आतां युथांक आमच्या शोच्या अखेरीचो टायम आयलो म्हण दिसता म्हाका बट तूं सांग म्हाका भुरग्यांनी रेकमेंडेशन कशें काण घे जोड काण घेवचें म्हण आसा हांवें भुरगे रडटात बसून कोणी रेकमेंड करना म्हणटा रे तुवें पळयलां ना पुरो म्हजे बुधवाराचे आमी तुगे सगळे प्रोग्राम चलता फाटले 3 वर्सां पयलीं हांवें 150 एपिसोड केले 5000 सवालां केले मस्त नवे ताल्यांत अवकाश कर दिले आतां आदले बेटे म्हणजे 50 एपिसोड दोगा युवा ताल्यांत चेडवांक म्हजी ती कॉलरां तांकां बसयले प्रोफेशनल ती केल्ली कालच्या रातीक 2 जाणांक चेड्यांक बसयले तांकां रेकमेंड इतली खुशी जाली भुरग्यांक म्हळ्यार हे भुरगे म्युजीक खेळटात तांचे ताल्यांत हांवें एक ल्हान दाखयलें मात तांच्या भुरग्यांक ताल्यांत आसा ताकी आमी सपोर्ट करीचे आमी लास्ट तासो पोतले आमी कितें सपोर्ट करीचे तेले मानव करून भुरगे आमच्या समाजींत कशें हाडीचे वय हाळे तुमी हांवें तेन्ना म्हळें आमी आमचें तें पॉझिटिव्ह आसाचें पॉझिटिव्हनेस आसल्यार तुमी जें बरें चिंतल्यार आपलें तुजें मुखलें पुरो बरें दिसता तूं बऱ्या दृश्टीन देखल्यार कोणाक रेमण रेमण बरो जालो खुशी जालो आमी सांगत आसल्या ते चिंतप तुका भोगल्यार आपल्या इतली खुशी जाता की त्या मनशा आशिल्लो तुजें तें आनीक बरें चिंतप उदें येता हांवें केदाळे म्हणजे हांव केदाळे पॉझिटिव्ह म्हाका मनशे केदाळे हो केदाळे आसून आसता खंय गेल्यार जाल्यार पॉझिटिव्हनेस म्हजे केदाळे आसता हांव केदाळे हॅप्पी आसता केल्यार म्हळ्यार मायंड फ्री दवरता हांव सगळ्या कडेन उलयता आनी सगळो मोनान धरना तो तेज्या कडेन काला उलयचे तशें चिंतप आसूनच रे मान तूं म्हाका सांग तुजे स्ट्रेस कशें रिलीज करताय तूं स्ट्रेस म्हळ्यार रेमंड हांवें मस्त बूक वाचता कडेक आमी आयल्या कडेच्या लेवलाक आयल्या म्हज्या टायमार घरा 800 बुकां कोंकणीचे बुकां ते जोक ना जाल्यार एकेले जोक बूक आसता ना जाल्यार म्हजे कडेन थोडे कोंकणी साहित्य आसा अन्य धर्मीचें साहित्य आसा मोस्ट इस्लामाचें जावं दी कन्नडाचें हिंदू धर्माचें साहित्य वाचता वाचून हांव म्हाकाच तो एकान घेता कितले बरो पॉझिटिव्हनेस दिला ना तो एक उतरां दिल्या ते पळयता पॉझिटिव्हनेस त्या काळाची उतरां ह्या काळाक सुख आतां वांजेल तूं बायबल वाचल्यार 2000 वर्सां पयलीं सांगिल्ली उतरां आतांय म्हज्या जिवितांत आळ पडटा जाल्यार पॉझिटिव्हनेस स्टील देर
म्हळ्यार तुज्या तुज्या साहित्या वरवीं आनी भितर वाचल्यावर वाचल्या वरवीं मस्त वाचता हांव म्हळ्यार कोणाडे तर्काक वचना बूक वाचचे म्हजो राग सांगतो तुका काडचो बूक वाचला ना सगळें जाता स्ट्रेस आसता वय आसता म्हळ्यार थोडे पटे रेमांड एकत्र पटे 3-4 कामां येता स्ट्रेस जाता त्या मनशाक 3 कडेन कमिटमेंट दिता थोडे कडेन हळ्या तूं ह्या दिसांनी ट्राफीक जाम जाल्यार तुवें 12:30 सांगलें मनशाक 1 वरां पावता म्हळ्यार जाल्यार पयले दिल्लें अपॉयंटमेंट मनशान ताणें अर्द घंटो लेट केल्यार ताणें दिल्ल्या उपरांत पुरो फाटले मनीस लेट तर पयल्या मनशाक सोडूंक जायना सो थंय ताणें म्हाका लेट जालो सॉरी ताणें म्हळें ताचें निसरायलें ताणें पूण तेंचा हांवें उरल्याक ताणें टायम न्हय प्रेशियस टायम न्हय तुज्या लायफांत ह्या एका घंट्यांत आमच्या विक्षकाक दराळ विशय इट इज द मोटिवेशन ऑफ लायफ ते कुटुंबाचो सांगात गजाल आसा आनी रे म्हणून गेलो म्हणजे लायफान पॉझिटिव्ह चिंत बरें सकारात्मक चिंता तुज्या मतींत आसल्यार आपल्या लोक वायट चिंता बरें चिंता पूण तुवें 90% पॉझिटिव्ह चिंतल्यार आपल्या तुजें लायफ केदाळ सक्सेस रे तूं जिणेंत जालें पयशे येता चलता पूण जिणेंत हॅपिनेस आयल्यार आपल्या पयशे केदाळे करियत कळ्ळें लायफान पॉझिटिव्ह आसा डेडिकेशन आसा कमिटमेंट आसा 3 वर्षी तूं कमिट तुज्या जॉबाचेर प्रेझेंट जॉबाचेर वावर करचेर तूं मोग दवरलो केल्यार आपल्या आतां खासदार केलें एमसी करते ते म्हज्याच घरचें खासदार म्हणून चिंतल्यार आपल्या बिझनस न्ही ब्युटिफूल जाता तुज्या लायफाची स्टोरी आयकून आमच्या विक्षकांक कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा विक्षकांक भोव खुशी जाल्या तुज्या लायफांत तुवें केल्ले अचिवमेंट आनीकय चड जावं दी तूं आतां 50% लायफांत आसा आनीक 50 इयर्साचे जियोंक आहा तुवें आमी पातयेवचे सर सांत ब्रोंकतारे देव तुका आनीकय उत्तरोत्तर अभिवृद्धीक बेसांव दिवन दीत आनी ह्या कोंकणी मायेच्या भुरग्यांचे सर आशिर्वादां तुका मेळोन दीत आनी तांचे आशा तुजेर बेसांव जावन परिवर्तन जावन दीत मुखलें जिवीत तुजें नंदन जावन दी आनी एक चेडूं जाल्यार आमकां खुशीत तुमकां जावं दी आनी ह्या वरवीं ह्या कोंकणी समाजाक आनीकय एक गट सुपुत्र मेळोन कोंकणी मायेची उदरगती जावन मागता कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा कार्यक्रमाक आयिल्ल्या तुका देव बरोबर प्रवीणता देव बरोबर रेमान तुका म्हजी वळख लोकां मुखार म्हजी ल्हानशी काणी आयकून सोडिल्ल्याक आनी हांवें एकच म्हणजे भुरग्यांक आतांच्या की केदाळे लायफान पॉझिटिव्ह रावा आनी डेडिकेशन आसूं दी कमिटमेंट आसूं दी लायफान तुमी केदाळे सक्सेस जाता जिणेंत ल्हानशी निराश दूख आयल्यार निराशे कशी गरज ना सुख दुखा उपरांत सूख खंडीत आसतलें देखून केदाळे जिणेंत निराश जावन म्हणजे जिणेंत मस्त निराश जाल्यात पूण हांवें तें पॉझिटिव्हली काण गेलां सो जिणेंत आज तुवें व्हडलो जायत जाल्यार मागीर तुका लोक सोदून येता तुवें बरें पोवन दिल्यार दुसऱ्यांक ते संतोष देख न्हू दुसऱ्याक संतोष वांटूंक शीक आनी देव बरें म्हणटा कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा ह्या कार्यक्रमाचो आमचे सांगत आसा प्रवीण तावरो तुमी आयकलें हर एका हप्त्यांत आमी असलेच एका नव्या व्यक्तित्वाक नव्या मनशाक आमच्या कोंकणी समाजाच्या एका व्हड व्यक्तीक तुमच्या मदें हाडटा तुमी राखून रावतात आमच्या ह्या कार्यक्रमा खातीर तुमी आजय रावल्यात तुमकां देव बरें म्हणटा परत मेळया परम रेस्तारा हांव रेमंड देखून तुमकां देव बरें करूं